गायन गाऊया. देवा तू आमचो उरोम A11 पान 5 A11 पेज 5. डिसोजा हाच्या म्हयन्याच्या उगडासाक आमी मिसाची भेट समरमतांव ताका सर्गींचें सूख दिव म्हूण देवा लागीं मागुया. तेच परी ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी उतरयकुया. आयज आपलो वाडदीस समरमता लेस्ली लॉरेन्स फेर्नांदीस देवांताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तुमी तुमच्यो गरजो बरोवन भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडीलो म्हजो गुन्य हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पास्कांचे परबेक फावते परी तयार जावंक आमकां तुज्या बाबात्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दोणवणीन हो प्राचीत काळ समरमता. ती दोणवण जण एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे
आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. एझेक्युएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, नोश्टो मनीस सोगलीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हजी आज्ञा पालीत, सोमोट सांबालीत आनी प्रामाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरोच जिवो उरतलो. तो मोदचो ना, ताच्या खंयच्याच पातकाचें हांव आनीक उगडास कोरचो ना. प्रामाणीकपणान चोल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नोश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता. सोर्वेस्पोर देव उलयता, पातक्या मनशां आपलें नोश्टेपण सोडल्यार आनी जिवीत सोडल्यार तो तेन्ना की म्हाका संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नोश्ट्या मनशां भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तोरेचें नोश्टोपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगलें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सोर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या गोराण्यांक आयक, हांव कोत्ता तें सारकें न्हय, वो तुमीच कोत्ता तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें जिवीत सोडून दिता आनी पातक कोत्ता देखून मोडटा, तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समोट सांबाळून प्रामाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलें आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरोच जिवो उरतलो, ताचें मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. क्यू 13 तुज्या व्हडत्या नांवांक, पान 172. क्यू 13 पेज 172. Mój ma, kaj to
सगळी उबी रावया. तुमची सोगलीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सोर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीज आनी एक नवें मोन घोडात. सोर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो. तुमचे सगळ्याचो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रामाणीकपणा परस तुमचें प्रामाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यांत कोतींच भितर सरूंक पावचे नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचे रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासतल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांवकार करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासतलो तोंटो बरे भशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बणकणीत पडची. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी धोमडी फारीक करीसर थंय सरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबळीनो, आतां एक काम कराय, कोणा राग केन्ना येना ती हात वयर काडाय. एकूण दोनी हात वयर काडाय आनी सारको येना जाल्यार दोनी पांय लगत वयर काडूं जाता. हांव जाणा कोणूय काडपाना, हांवूय लगत काडपाना. तुम जाणाय न्हू, सगल्यांक राग येता. राग येवपाचो ना. कोणूय म्हजे बरें कावन्सिलिंगा येयलो, फादर म्हाका राग येना, हांव बरो म्हणून ते फॉर हीम आय रेकमेंड अ डॉक्टर. बाबा तूं दोतोरा बरी वचोन तपासणी करूं. राग सगल्यांक येता प्रितीच्या बाबड्यान. राग येवंकूच जायो. राग येवप दाखयता हो मनीस नॉर्मल म्हूण. राग येना, सम एबनॉर्मेलिटीज देर न्हू. पूण जेजू आज कितें म्हणटा, आमकां व्हड पातक मर्डर न्हू, हत्या, खून, जिवेशी मारप. पूण जेजू म्हणटा ताजें मूळ कितें? कित्याक मनीस मर्डर करूंक पावलो? कोण गेम कांय हेणाय मर्डर करपाची. आम हुशाल आसतना कोणागे मर्डर कांय कोनाय. राग मूळ तें तपास, तें पळय. आनी राग सदांच मनशाक नश्ट कोत्ता. एंगर मेक्स अ पर्सन विकड. आयज प्रितीच्या बाबडीनो, आयज पयलीं वाचप नोश्ट्याचें जिवीत, बोऱ्याचें जिवीत. नोश्ट मनीस सुदरलो, बरें करूंक लागलो, वाचवतलो, आनी बरें मनीस पाड जालो, नश्ट करूंक लागलो, तो वाचोवपाना, तो इफेरनांत करपतलो. ताका लागून सुत्राय धरात. आमगे पुर्वज बेस्टीम सांगनासलोली, तुमगे राग सांबाळाय, राग सांबाळाय. इतलो राग बरो न्हू. खंयचेंय इमोशन चोडान जालें, इफ देर इज एन एक्सेस ऑफ एनी इमोशन, it is not good. And more so anger itself is called a capital sin. Anger मोग तेजी नेगेटिव्ह सायड आहाय त्यो पातकांक घडटा ती म्हणे. पूण एंगर इटसेल्फ इज कॉल्ड ओर खोर पातो कॅपिटल सिन सारकी म्हजी माय. एंगर इटसेल्फ. पूण सगल्यांक आमकां राग आहा. म्हाका आहा, तुका आहा, सगल्यां भितर राग आहा. एवरी वन हॅज दॅट इमोशन. पूण दाखयताय कशी? आनी लोक राग कितलो आहा, द डिग्रीज वेरी. म्हजे भाशेन जायती आसतली पासेंसान उणें. हांव मानून घेता, देर इज नो नथींग टू बी अशेम्ड ओ भिवपाक कांय गरज ना. हांव पासेंसान उणो. म्हाका जल्मांतावन म्हाका पासेंस जायत उणें. कितू वावुरलो वावरूं. आतां हांवें सण दिलां. देवा तुका जाय जाल्यार पासेंस कर, नाजाल्यार नाका.
थोडी सारकी पासेंसांची तांकां केन्नाय 4 वर्सान एक पाटी 29 फेब्रुवारी राग येतलो न्हू थोड्या सारकी पासेंस म्हणटा तें नाच थोडी उणी तर सारकी चड थोडी नाच आनी थोडी पासेंस आसलो तें दब्यां उडयलां नाकाच आम पासेंस घेवन कांय मेळना ते भाशेन प्रितीच्या बाबून बट बी अवेर हो राग तुमकां नश्ट कोत्ता इज दीस एंगर मेकिंग यू विकड इट इज नॉट पयलीं वाचपा सादें उतर उच्चारलो ना वापरलो ना सिंपल वर्ड हॅज नॉट बीन यूज्ड वायट इवल नो विकड म्हणजे सगल्यो गोत मनशाचो नास हांव देता हेंच उतर जेजू फारिजेवांक लागून सांगता न्हू जेजू फारिजेवांक हिंट कोता तुमी विकड जाले तेका लागून तो म्हणटा आपणाक शिसा की तुमगे प्रमाणीकपण तांच्याकूच्या उदीक बरें जावं कितें कॉम्पिटिशन चलता प्रमाणीक जावप इज नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑल आर कॉल्ड फॉर रायचसनेस ऑल हॅव टू बी प्रमाणीक पूण तो म्हणटा ते प्रमाणीक जाच सुवातेर चोय कितें जालें ते विकड जाले सारके दीस प्रमाणीकपण हॅज नॉट मेड देम होली हॅज नॉट मेड देम charitable towards their neighbor it has contributed to their wickedness सारखे विकड जाले विकड आनी हे जेजू काबार करूं सोदताय मनीस मनशाक जिवेशी कित्याक माता कित्याक तेका जायो वाटे वयलो हो मनीस गेलोलो मुगे वाटे वयलो हो मनीस नाच चाललो आतां ह्या दिसा खबर चलत न्हू ती मोर्जीन तेणें गाडी रोंबयली त्या बायलेचेर कित्या रोंबयली कित्याक ती बायल तेगे वाटेचेर कांटो आडकोळ नाक आहलोले आनी स्पेशली प्रे फॉर द यूथ द इश्यू ऑफ रेंज आवय कितलो म्हण राग रे सायबा रस्त्यार पळय गाडी घातले ओंचतोले मातशें पेंपेंग 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 म्हाका तिडक माता तेका लागून हांवें मुगे बायक गेले पाद्री जाता हांवें पयलीं सांगलें तें सायड लायट म्हणून पिंग 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 जाता तें बंद कर आय हेट दॅट सावंड मुगे डॅडीगे बायक आसतालो मातशें सायड लायट म्हणून पिंग 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 वाजत रावतालें इट वूड बी सच इरिटेटिंग हांवें म्हणून म्हाका नाकाच केन्नाय दिसा गायल्या बरें आसलें पूण नाका न्हू सी द रेज ऑन द रोड रेज म्हजी माय गे आमकां कोताय तें तेणें मोटोर रोंबयलें तें आमी दिसती पडा पूण आमी त्या रागांत आहाय न्हू आमी तापनाय आमी चाळवनाय मातशें थिंग सांतिनेस ट्रॅफीक जालें आमी केस वंचतलीं अरे 2 मिनट रावपा पडला 2 मिनटान आमगे कंट्री 500 crores लुकसाण जालें ना तुका रावपा पड म्हूण पूण राग चोय आय सी द रेज प्रितीच्या बाबून टुडे चॅक युअर विकडनेस एंगर ऑलवेज लीड्स टू विकडनेस मागात सायबा मुगे राग थोंडाय सायबा मुगे हें नश्टेपण थोंडाय तूं नश्ट जातलो तुमकडे बरी आसात पूण रागाचें एक खीण कॅन डिस्ट्रॉय ऑल युअर लायफ्स वर्क ऑफ पेशन्स एंड गुडनेस जिवीतभर तुम पासेंस घेयलां जिवीतभर तुम बरें केलें तें सगळें पिडीर करूंक शकता नाजा पळयाय हळूहळू क्रिमीदोरां पळयाय सुंटोन बायस वाले आसतले पूण जिवितांत जिवपाक तांकां खूब समाजान जिवपाक खूब कठीण कित्याक वय लोक सगलो तांकां क्रिमीदोर म्हूण चोयता दॅट इज वन थिंग पूण तेंचे भितर ती गिल्ट वचना मारेकार पातकांची गिल्ट वचप खूब कठीण हें तुमकां जालो जाय जाल जाल्यार रागांत नावाय राग नावाय रावाय आनी राग नावाय बीन एंगर आनी बेतीन एंगर आनी मागीर परिणाम बगूंक तयार जाय बिठोनेक आमी गायन गावया C3 आमची सगळी गुपीत चितना पान 19 C3 पेज 29 आमचे आवडे आमची
उबे रावया. मोच्या बाबळीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या दळ बापा तुजे कोणवाळेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून कुर्सार आपल्या रक्तान बोंपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणेन दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोळ्यान तो मानून घे म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळेन सोदतान जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी तोळ काळजान पासकांचो गूट संतोसान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर्सां हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रोपकार तूं अदीक अदीक सपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सद्दल बऱ्या सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरीं गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी चांचणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमास मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तालोले तुजे पयत सुबेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमिया आमच्या ऑश्लेर बिस्मा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा लिवियो हाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. जसो पयसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं.
पुनो जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मता आनी सरकाळीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडभंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतानाक आमी गायन गावया. सोर्गी उंडो जेजून दिलो D40 पान 60 आनी 9 D40 पेज 60. Od moduka
सर्वेस्परा कोणवाड्या बापा तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरण्या कोटेपणांत ती नितोड जावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. प्रितीच्या बाबडीनो बसुया 2-3 कळोवन सांगता. पयले सुवातेर आयज शुक्रार म्हणटच सांजे कुर्साची वाट आसा. 5:30 वाजता ही कुर्साची वाट आनी मागीर उपरांत मीस इगोर्जेंत भितर जातलें कुर्साची वाट भायर. फाल्यां इंग्लिशींतल्यान कुर्साची वाट 5:30 वाजता वे ऑफ द क्रॉस इन इंग्लीश फॉलोड बाय मास आफ्टर द वे ऑफ द क्रॉस. सवांक म्हणून आय एम नॉट सेइंग 6 कोडे कुर्साची वाट 10 बी जातात ताका लागून सोमता म्हणल्यार बाय द टायम द वे ऑफ द क्रॉस एंड्स इट बिकम्स 6:10 6:15 सो त्या उपरांत इंग्लीश मीस येतलें. प्रितीच्या बाबडीन आयज नोमशेन दुसरो दीस तांचे वत्मीक तयारेचो 25 वर्सां तांकां बोत्तात तें कोपेल बांदून ताची उक्तावणी केल्यार आयज दुसरो दीस मागतां घोडटात आनी येवंक. थंय मिसाची बॅट आसा, नियाळ आसा, वो टॉक आहा रेतीराक जाता ते परी आनी हुर्साची वाटूय आसा. तुमगडे दिसतना हांव इगोर्जीक वचना हुर्साची वाट चुकतली आयज फ्रायडे ना थिंगाय हुर्साची वाट आहा बंदोबस्त केल्ली आसा. वी हॅव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द वे ऑफ द क्रॉस दे. सो सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. परवां आयतारा दीस 8 वाजता आमचें फेरवेल मास निरोप सुवाळ्याचें मीस आमच्या ह्या दोग पिलार सिमनारीस जातात ब्रदर मंत्योसा आनी ब्रदर विस्वजीत हांकां. जुलय तावन ते आतां पर्यंत एवरी संडे रेगुलरली ते आयल्यात. भायर रावन तांचें फादाग्नालाचे तयारेचे दीस चलतात तेन्ना आसतलें पूण ते सद्दां आयले. इवन क्रिसमस डे वे हियर मिसोड जाल्यात ते जाय त्या कार्यावळींनी आनी आमगे भुरग्यांक दोतोन शिकयलें तेणें. एटलिस्ट 2 क्लासीस दे हॅव टॉट. दे वे इन चार्ज ऑफ 2 क्लासीस. यात मागुया तांचे पासत आनी जेन्ना ते आतां सुटयांक वेतात आनी मागीर रेतीर आहा आनी कोस आहा तो बरे भशेन जावंक आमी मागुया. मागता सगल्यांनी घोडटा जाल्यार 8च्या मिसाक हाजी जावं. मार्चाचे 19 तारखेर 19 मार्च आमी फादर्स डे पाळटले. हांव नांवां दिवंक मागता. सांक्रिस्तींत आनी ऑफिसांत आमी पेपर दवरतले तुमी तुमची नांवां दिवची. 6 वाजता मीस आनी मागीर भायर कुरिडोरांतूच एक ल्हानसो कार्यक्रम आनी मेळावो कसो. सगल्या फादरांनी येवचें म्हूण मागता. बापाय आसा ताणें येवचें. जायते पाट बापाय गेल्ल्या वर्सा म्हजो अनुभव बापाय म्हळ्यार पायल्याय माय नाकाय भुरगीं नाकाय घोडे एग्जाम चलताय दॅट इज बट येय न्हू पापाय पासत मागूंक. माय न्हिवपा जातालें. 2 जाण कोण बायल आहलो उरलो 30 आनी 4 कित दादूल येयलो ते सगळे बापूय आनी मागीर उरलो खंय यात न्हू. मायच दीस 8 सप्टेंबर इकोच बोता सारकी पावस जावं बी दादले येताय आपणाक बायले पासत मागूंक. तुमी यात आनी बायलांनी आतां वचचें आनी आयज भुरग्यांक सांगचें बाबा तुवें दाडा पासत कितें केलां कार्ड केलां दाडा पासत कितें केलां फुलां एकठांय बुके करून चिंतिला केक बेक करून चिंतिला कितें आवय पासत हें सगलें कोताय. कोण कोती हें सगलें. आवय तर इतली मोगाळ आनी कोण आदार दिता बापूय न्हू. सो आय वॉन्ट द मदर स्पेशल टू गो होम एंड टीच युअर चायल्ड टू मेक अ कार्ड ओ समथींग अ लेटर. बापूय जाय ते जोरताय आमचे पासत पूण आमी फकत क्रिटिसायज करून तांकां. फुडें ही एक वसोकताय आमगे संस्कृतीची. सजमुया सो वसात आनी भुरग्यांक शिकयात जावं कार्ड करूंक जावं फुलान कितें तरी करूंक साम गिफ्ट फ्रॉम देर ओन. इवन स्क्रिबल उत केलें कांय गरज ना. तें भुरग्यांक काळजांतल्यान येयलां दियात. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया K4 जिवितातूं उसवाडातूं पान 141 K4 पेज 141. तुझे जीवित मागालाबो उजवाडाच्या उजवाडा तुझोच उजवाड मागालागो सूर्याच्या सागात्या तू
जीवितात तुझे जीवित म्हाका लाबो जीवित मागलाबो उजवाडाच्या उजवाडातूं उजवाडाच्या उजवाडातून तुझोच उजवाड म्हाका दाखो उजवाड मागलाबो वासुऱ्याच्या सांगात्यातूं वासुऱ्याच्या सांगात्यातून तपासूशी